Praise God. Praise God. ऐकता की सिस्टर? Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. आम्ही आमच्या सेशन सुरू करच्या पहिले देवाच्या संगत पण आम्ही त्याच्या आशीर्वादाद्वारे पवित्र आत्म्याच्या संगत पण आम्ही अनुभव करूया आणि आम्ही आमचे मागणे देवाला घेऊ. आम्ही उभारूया. मोगळा बापा, आम्ही तुका अर्घ दिता बापा. बापा आयच्या दिसापासून आणि या वरथ्या घडये बापा तुवें आमकां सबार आशिर्वादांनी देण्यानी अधिकारांनी हर एकान तुवें बरोवन तुवें आमकां ताचे वरवीं वर्त्या रितीन तुजे मोगाची भुरगीं करून तुवें आमकां ह्या संवसाराक धाडलाय. ह्या संवसारांत आमी तुज्या सारक्याचे, तुज्या पुताच्या सारक्याचे आणि तुज्या पवित्र आत्म्याच्या संगातपणांत जियोंक तुवें आमकां आशिर्वादीत केलाय. हाचे वरवीं आमी आमकांच एक आशिर्वादाचे जिवीत जियोवन हेरांक एक आशिर्वादाचे जिवीत वांटूंक आणि आमचे हर एक उलोवणें कुरपावांचें तसलें उलोवणें जावन हेरांक ते आशिर्वाद आनी कुरपा आमचे तावन आणि त्या पवित्र आत्म्यांत तावन लाभच्या खातीर आमकां तुवें विंचलाय बापा. बापा तुज्या येद्या व्हडल्या मोगा खातीर तुका अर्घां दिता बापा. बापा आमी कितें आज शिकोवंक आशेता तुजे तावन तुज्या पवित्र आत्म्याद्वारे आमकां तूं शिकय. हांव संपूर्ण रितीन हांव तुका समर्पितां. पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, ह्या सेशनाचो संपूर्ण कंट्रोल तुमकां घे आणि तूं आमचे लागीं उलय. कितें बाप आनी पूत उलोवंक आशेता तें तुजें तावन आनी म्हज्या मारिफात तें वळोवन दी. हांव तुका संपूर्ण रितीन सोडून दितां पवित्र आत्म्या. तूं म्हजो कंट्रोल घे आनी हेरांक कोणाक हांगा कोण सकडी हांगा झुमांत तशेंच युट्यूबांत आयकतात आनी मुखल्या दिसांनी आयकतात तांकां हर एकल्यांक तुजें उतर सत समजून तांणी तुज्या सांगातपण भरपूर रितीन अनुभव करूंक आनी कितेंच हेणे तेणे वाट चुकानासतना आनी संवसारी संगतींत पडनासतना बुडानासतना आनी रक्तमांसा प्रमाणे तांणी जियेवंक नासतना हर एक तुज्या आशिर्वादांनी भरिल्लें जिवीत तांणी जियोंक हाचे वरवीं आमकां भरपूर रितीन तुजी मजत मेळचे खातीर तुका अर्घां दितां पवित्र आत्म्या. बापा ह्या मागणें करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवीं आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन. आमेन, आमेन, आमेन.
प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. ओके. आमकां देवान संवसाराक धाडला, ताची भुरगीं करून आमकां ताणें संवसाराक धाडला आनी आमकां कित्याक धाडला म्हणलें आमकां कळीत ना जाल्यार देवाचो आशिर्वाद आनी अधिकार आमी ह्या संवसारांत आमच्या सांगाता ताचे वरवीं आमी जियोंक शकना. त्या खातीर आमी देवान आमकां कित्याक रचलां म्हणून आमी पयलें समजून घेवया. एफिशियन्स 1:4 आनी 5. कित्याक म्हळ्यार आमी संवसारांत जियेता, आमी मस्त शिकून आयकता, पूण देवान आमकां कित्याक रचलां? खंयच्या कारणाक आमकां संवसाराक धाडलां? कित्याक देवान आमकां संवसाराच्या स्थापने आदींच रचला म्हणून आमकां सांगता. पूण आमकां कित्याक रचलां म्हणलें आमी समजून घेवचें. आमी देवाच्या उतरांत नातल्ल्या त्या दाळा आमी चुकोन पडल्यारय ताका एक माफी आसा. पूण देवाच्या उतरांत आयल्याव देवाच्या सांगातपणांत ताच्या सांगाता रावून आमी ताचो मोग ताचो आमी भुरगीं जावन आमी अनुभव करता तर आमकां देवाचें कितें देवाची मांडावळ म्हणली समजून घेवची आमी मस्त गरजेचें. सो आमी वाचया आमी वाचचें ब्रदर. वय सिस्टर. प्रेज गॉड. त्याच्या समोर आम्ही बघेवंत आणि कथावण जावच्या संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्तांतय ताणें आमकां वेचलां. आमच्या वयर ताका आसलेल्या मोगा पासत ताणें आमकां जेजू क्रिस्तांतय आपणाची भुरगीं जायसे पयल्यान नेमल्यान ताची खुशी आनी अपेक्षा तशी असली. प्रेज गॉड. पळया, हांगा देवाचे उतार आमकां स्पश्ट रितीन सांगता. ताचे समोर भाग्यवंत आनी कथावीन, त्या खातीर ताचे समोर भाग्यवंत आनी कथावीन जावच्याक आमकां संवसाराच्या स्थापने आदींच म्हणटा. पळया देवाचो कितलो मोग ही भूमी आनी कितें हो संवसार रचच्या पयलें, सर्ग संवसार हर एक रचच्या पयलें ताणें आमकां वेंचल्यात म्हणटा. तरी आमचो मोग कितलो म्हणून आमकां कळाचें. ताचो मोग आमकां कळीत ना जाल्यार आमकां खंडीत जावन देवान आमकां रचल्या त्या कित्या खातीर रचला म्हणलें आमकां कळीत जावंक कश्ट आसा. त्या खातीर हांगा म्हणटा देवाचे उतर ताचे समोर म्हळ्यार ताच्या सांगातपणांत ताणें आमकां सोड सोडूना. ताणें आमकां ताची भुरगीं करून संवसाराक धाडल्या उपरांत तुमी तुमचें काम करून वसा आनी तुमी तुमचे प्रमाणे जियेया म्हूण सोडूना. ताचे समोर ताच्या सांगातपणांत ताच्या हजारपणांत आमी भाग्यवंत आनी कथावीन जावच्याक संवसाराच्या स्थापने आदींच पळया कितलो मोग तशें ताणें आमकां दिला. संवसार रचून कितलीं वर्सां जाल्यात वय. संवसार रचच्या पयलेंत वेळ काळ गुंतूनतल्या पयलेंच ताचे प्लॅन संवसारांत कोण म्हजी भुरगीं वचोंक आसात हें ताणें निश्चय केलो. त्या खातीर ताच्या त्या मोगांत ताचे ती भुरगीं जावन आमकां संवसारांत धाडूंक ताचे योजन संवसाराच्या स्थापने आदींच. हांगा एक व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट आसा. स्थापने आदींच क्रिस्तांतय ताणें आमकां वेंचल्यात. पळया कितलें पळय आमकां ताणें अनाथा बरी सोडूना. संवसाराच्या स्थापने आदींच ताणें आमकां रचलां जाल्यार
ताणे आमकां क्रिस्ताच्या संगातपणांत कित्याक संवसारांत क्रिस्तान येवन आमचे खातीर आमी देवाची भुरगीं जावन संवसारांत आयल्या जाल्यार आमी देवाच्या संगातपणांत रावता म्हणूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार आमी पडता म्हणून गुप्त आसा देवाक. त्या खातीर संवसाराच्या स्थापने आदींच क्रिस्त थंय ताणे आमकां विंचल्यात. क्रिस्ताक दवरून तूं क्रिस्ताच्या हजारपणांत, कित्याक तो शब्द देवा सोमे आसलो आनी तो शब्द संवसारांत मनीस जावन म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर खरी एकल्या खातीर संवसारांत रचल्या ताच्या संवसारांत येवच्या आनी आयिल्ल्या आतांची येवच्या आनी मुखार येवच्या हर एका मनशाक क्रिस्त थंय ताणें आमकां विंचल्या. त्या खातीर आमकां आमचो गवळी आमकां क्रिस्त जावन आसा. त्या खातीर हांवें क्रिस्ताचे एग्जाम्पल काणगेचे आमी कोणाचे संवसारांत जियेतना तो एक बरो मनीस खंय, तो म्हजो रोल मॉडेल खंय, तो म्हजो एक म्हजो गायड खंय, तो म्हजो तो खंय वो खंय म्हणून देवान रचल्या संवसाराक भुरगीं जावन धाडिल्ल्या मनशांक रोल मॉडेल काण घेवचे न्हय. हांवें काण घेवचे क्रिस्ताक म्हजो रोल मॉडेल जावन हांवें काण घेवचे. त्या खातीर मनीस कोणीय परफेक्ट न्हय. त्या खातीर मनीस पडटात तो क्रिस्ताच्या सांगातपणांत आसूं दी वा क्रिस्ताची वळख नातलो मनीस जावन आसूं दी, तो मनीस संवसारांत पडतात. त्या खातीर म्हजो फोकस, म्हजी नदर ती हांव क्रिस्ता थंय दवरतां जाल्यार हांव केदाळा पडतां, केदाळा हांव उठोंक जाता. हांव केदाळा म्हजी नदर क्रिस्तांत हांव भायर व्हरतां आनी हांव थोड्या वेळाक हांव क्रिस्तांत हांव डिस्कनेक्ट जाल्यार हांव खंडीत जावन पडतां आनी ताचेत हांव म्हाका फाटीं येवंक मस्त कश्ट जातात. त्या खातीर जिजून म्हजे खातीर संवसारांत येवन ताणें ताच्या रक्तांत म्हाका धुवन नितळ केल्यात. हाचे वरवीं हांव क्रिस्ताक संबंध जाल्लो एक मनीस जाता. त्या खातीर हर एक अधिकार बापान क्रिस्ताक दिला. हाचे वरवीं म्हजो संबंध, म्हजो एकवट क्रिस्ता सोबे आसा जाल्यार मात्र हांव बाचाव जावंक शकता. हांव एक तारान जडसो मनीस जावंक शकता. नातर हांव ह्या संवसारांत केदाळाय पडतां आनी हांव एक उठोंक शकनातलो मनीस जाता. त्या खातीर बापाक गोत आसा हर एक मनीस पडता. त्या खातीर बापान क्रिस्त थंय म्हाका विंचलां. क्रिस्त म्हजे खातीर तो हर एक करूंक शकता. म्हजो कोणी इश्ट करूंक शकना, म्हजो कोणी म्हज्या फॅमिलीचो करूंक शकना, म्हजो कोणी केदो व्हडलो मनीस संवसारांत जावंक पुरो तो व्हडलो एक पंगडाचो लिडर जावंक पुरो, वा तो आपणाकच एक देवाचो मनीस म्हणून चिंतूंक पुरो, वा आपुणूच देवाक मानवल्लो मनीस म्हणूनय चिंतूंक पुरो. पूण तांकां खंयच्या मनशाक आमी संवसाराच्या मनशांक रोल मॉडेल करन
आमचो एक मुखेली कर्ण कान घेता आमचो एक हांव देवाचो मनीस कर्ण म्हणून ताका पळोवन हांव म्हजें जिवीत बदलिता जाल्यार तें सूख म्हजे थंय हांव क्रिस्ता थंय जियेता जाल्यार म्हजे थंय क्रिस्ताचे शिगूण ताका पळोवंक मेळटात आनी म्हज्या बदलावणेचे कितें बदलावण जाल्या म्हज्या जिवितांत खंय तावन ती खंयच्या सोर्सांतावन सोर्स म्हळ्यार तुमकां गोत्ता सांग पुरो सोर्स म्हळ्यार एकाडे तावन एक येवचो तो पावर म्हळ्यार हर एक संगती थंय तावन सोर्स आतां आमी देव आमचो सोर्स म्हणटा आतां पळोवंक गेल्यार आमी थोडे एक टॉक दिवचे मनीस असतात वा थोडे कॉलेजीन जावंक पुरो इस्कॉलांत जावंक पुरो एक मनशांक म्हळ्यार भुरग्यांक तांकां एक इन्स्पिरेशन दिवचे खातीर एक मनशांक आपयतात थंय तो खालें जावन येता तो मनीस एक रिसोर्स पर्सन जावन येता तो मनीस एक रिसोर्स पर्सन जावन आयिल्ल्या वरवीं तो सोर्स पर्सन न्हय सोर्स आमचो देव जावन आसा आनी क्रिस्त जावन आसा आनी पवित्रत्मा जावन आसा हे आमचे सोर्स जावन आसल्यान आमकां खंय आमी चुकता खंय आमी करेक्शन करूंक आसा ते देवा तावन देवाची जाणवाय पवित्रत्म्याच्या मारिफात म्हजे थंय वळटा त्या खातीर आमकां इम्पॉर्टंट जायचे हांवें क्रिस्त सोवे तो एकवट दवरचो त्या दाळा हांव क्रिस्त सोवे म्हजो एकवट दवरता त्या दाळा म्हजे थंय तो पवित्रत्मो वावुरता आनी हांव खंय चुकलां हांव खंय चुकता म्हणून म्हाका तो कन्विक्ट करता पूण एकच एक म्हजें रिलेशनशीप म्हजो क्रिस्त म्हजो सोर्स म्हणून हांवें कान गेल्ल्या वेळार मात हांव एका मनशाक पळोवन म्हजो हांव जिवीत बदलूंक वेता जाल्यार हांव खंडीत बदलूंक जायना हांव पडतां खंय ताच्या जिवनांत मस्तो टायम पडला जावंक पुरो आमकां गुत्तू नासतना वा ताच्या जिणये विशयंत आमी ताची मायेत आमी घेनासतना आमी ती त्या एका मनशा फाटल्यान आमी वचून तो एक देवत मनीस वा तो एक देवाचो मनीस म्हणून आमी देवाचे मनीस म्हणून हर एकल्याक मानचें बरें पूण ताचें जिवीत आमचें रोल मॉडेल कान घेवंक आमचें एक आमकां एक निदर्शन जावन कान घेवन आमचें जिवीत बदलूंक आमी वचोन वचो आमकां आमचें जिवीत बदलचें जाल्यार क्रिस्तान आमचे खातीर कितें केलां आनी देवान आमचे खातीर क्रिस्ता मारिफात कितें केलां तें आमी समजून कान घेवचें मस्त गरजेचें जावन आसा त्या लागून हांगा सांगता देवान आमकां क्रिस्तांतय ताणें आमकां विसल्यात म्हणून संवसाराच्या स्थापन्या दीस पळया केदो व्हडलो मोग तो देवाचो आटापून आसा म्हणून आमकां आमचींत आवय बापय जावंक पुरो तांच्या एका कश्टांच्या वेळार आपल्या भुरग्यांक ती विसरतीत वा तांकां पळोवंक जायना म्हणून जायत पूण देव केदाळाय ताणें संवसाराक धाडिल्ल्या त्या भुरग्यांतय खंडीत तो विसरना कित्याक संपूर्ण म्हजो हुस्को म्हजो जेजू क्रिस्त तो सांबाळनासा जावंक पुरो हांव संवसारांत मस्त कश्ट काडनासा
म्हाका एका घडयेचें सूख ना, म्हजें जिवीत बरें ना, हरयेंतल्यानी म्हाका सांडलां म्हणून हांव भोगूंक पुरो. पूण म्हाका देवान संवसाराच्या स्थापने आदींच क्रिस्तांतय म्हाका विंचल्यान म्हजो शेवट क्रिस्त जावन आसा, म्हजो उजवाड क्रिस्त जावन आसा, म्हजें जिवीत क्रिस्त जावन आसा. हांव हाचे वयर म्हजें जिवीत बांदीन जाल्यार म्हाका हांव केदाळाय एक उजवाडांत चलसो मनीस जाता. हांव केदाळाय काळोखाक हांव बाय एक्सिडेंट वेता जाल्यार म्हाका म्हजी फाटी परतवणी हांव क्रिस्ताक पळयता जाल्ल्यान म्हजो फोकस क्रिस्ता वयर आसा जाल्ल्यान हांव थंयतावन फाटी येवंक जाता. कशें तो प्रोडिकल सन वेचीक पूत कसो तो फाटी आयलो. पळया ताच्या जिवनांत एका रितीचो काळोख आयलो आणि देवाचो मोग ताणें अनुभव करिनासतना ताणें मोग अनुभव केला, पूण तो देवा सारक्याचो ताणें मोग अनुभव करुना. देवाचे स्वताची आणि देवान म्हजे खातीर कितें केलां म्हणून ताका कळीत नासले वरवीं संवसाराच्या मोगाक तो वळख जालो आणि संवसाराच्या कुशालायक तो वळख जालो. ताचे वरवीं ताका तो संवसाराचो उजवाड केदाळाई हांव केदाळा ते देवाचो म्हळ्यार क्रिस्ताचो उजवाड म्हजे थंय हांवें अनुभव करिना जाल्यार हांव संवसाराच्या रितीन चलसो मनीस जावन हांव एक काळोखाच्या जिविताक हांव मेट काडूंक वेता. त्या खातीर म्हाका पयलें देवान कितें म्हज्या खातीर केलां. पळय हांगा देवाचें उतर क्लियर आसा. ताचे समोर भाग्यवंत, ताच्या सांगातपणांत भाग्यवंत आनी कथावीन जावच्याक. हे व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांव केदाळा तो देवा सारक्याचो मोग हांव अनुभव करता जाल्यार हांव खंडीत जावन हांव भाग्यवंत आनी कथावीन जावन जियोवच्याक कितेंच म्हाका अडकळ येना. त्या खातीर म्हजो फोकस म्हज्या जेजू क्रिस्तान म्हजे खातीर कितें केलां ताचे वयर हांव केदाळा म्हजो फोकस दवरता. केदाळा मात्र हांव देवा समोर भाग्यवंत आनी कथावीन जावन ह्या संवसारांत जियोवंक जाता. हाचे वरवीं म्हाका हांव जेजू क्रिस्ताचो मोग हांव म्हज्या पवित्रत्म्याच्या सांगातपणांत हांव अनुभव करता आनी हांव केदाळाय पडल्यार हांव फाटी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत येता आनी हांव तो उजवाड पळयता. त्या खातीर हांगा देवाचें उतर म्हणटा प्रोवर्ब्सांत म्हणटा प्रामाणीक मनीस 7 फावटी पडपा जाय, तरी प्रामाणीक नातलो मनीस पडलो उडता गी म्हणून आमी चिंतीचे. त्या खातीर आमी प्रामाणीक मनीस जावंक आमी आमचे जिवीत जायचे जाल्यार आमी प्रामाणीक म्हळ्यार आमी संवसारी रितीन प्रामाणीक न्हय. आमी संवसारी रितीन आमी कशें म्हणटा हॉनेस्टी म्हणटा प्रामाणीक म्हळ्यार. हांगा प्रामाणीक म्हळ्यार हांव देवाच्या समोर भाग्यवंत आनी कथावीन जावचे जिवीत हांवें आपणायचे. पूण म्हज्या बळान तें जायना. त्या खातीर म्हाका क्रिस्तांतय ताणें म्हाका विंचला जाल्यार क्रिस्तांतय म्हाका क्रिस्ता सवें तो म्हाका चलयता आनी क्रिस्ता सवें म्हाका तो एकवटयता. हाचे वरवीं हांव भाग्यवंत आनी कथावीन जिवीत ह्या संवसारांत जियोवंक जाता. हाचे वरवीं हांव देवाची भुरगें जावन ह्या संवसारांत ताची खुशी आनी अपेक्षा हांवें
ह्या संसारांत मुजे तावनू ती कार्यागात घालूंक जाता. त्या दळमात देवाच्या अपेक्षा प्रमाणे पळया हांगा जेजू क्रिस्त थंय आपणाची भुरगीं जायशे पयलेंच नेमल्यात म्हणटा. जेजू क्रिस्त थंय जेजू क्रिस्त नांगी कोणाच्या जिवितांत तो देवाचो भुरगो जावंक सादच ना. त्या खातीर जेजू म्हणटा हांवूच तुमकां वाट म्हणटा, हांवूच ह्या संवसाराचो उजवाड म्हणटा. हर एका मनशाक त्या दाळा तो जेजू क्रिस्ताक सत मानता, जेजू क्रिस्ताक वळखता, जेजू क्रिस्ताचे रोल मॉडेल खान घेता, ताचे मॉडेल खान घेता. त्या दाळा मात्र मनीस ह्या संवसारांत एक एक जैतेवंत जिवीत जियोंक जाता. त्या खातीर आमकां जेजू क्रिस्त थंय आपणाची भुरगीं जायशे पयलेंच नेमल्यांत ताची खुशी आनी अपेक्षा तशी आसली. ही देवाची खुशी आनी अपेक्षा. देव हे अपेक्षिता मुजे तावनू तुवें म्हजो भुरगो जावन संवसारांत जियेचे. तुवें एक कितेंच नातुल्लो भुरग्या बरी जियोवचे न्हय. तुजे कडेन हर एक आसा त्या प्रमाणे तुवें जियेचे. तुका जेजू क्रिस्ता मारिफात हांवें म्हजो भुरगो करून स्विकार केला म्हणटा देव आज आमकां हर एकल्यांक. त्या दाळा मुसर म्हाका हें गुत्तू ना. त्या दाळा मुसर हांव एक देवाच्या आशिर्वादाचो, देवाच्या अधिकाराचो मनीस जावन ह्या संवसारांत मुजे थंय हांव जियोंक शकना. त्या खातीर आमी जॉन 1 जॉन 1:5 आमी पळया. Praise God. Thank you, Jesus. आम्ही ताचे तोंड आयकल्लो आनी तुमकां परगट करता तो संदेश हो. देव म्हळ्यार उजवाड, ताचे थंय काळोखूच ना. Praise God. 7 मसर वाच सिस्टर. ओके. देवा सवें आमी एकवटांत आसा म्हणून सांगून आमी काळोखान चलता जाल्यार आमी फटकिरी, कित्याक आमी स्वता प्रमाणे जियेना. पूण देव उजवाडांत असलेले बरी आमी उजवाडान जियेता जाल्यार आमी एकामेका एकवटांत आसा म्हण जालें. ह्या शिवाय ताच्या पुता जेजूचे रगत आमकां सर पातकांतली नितळ करतलें. Praise God. Thank you, Jesus. पळया हांगा देवाचें उतर आमकां कित्याक सांगता. आमी ताचे तावन आयकल्लो आनी तुमकां परगट करता तो संदेश हो. हांगा जुवांच्या पत्रांत आमकां कळीत जाता. कित्याक जुवांनी ताचो जेजूचो मोग भरपूर अनुभव केल्लो आसा ताच्या सांगातपणा वेळार. सो त्या खातीर हांगा म्हणटा आमी ताचे तावन आयकल्लो आनी परगट करता तो संदेश हो म्हणटा. देव म्हळ्यार उजवाड म्हणटा हांगा. ताचे थंय काळोखूच ना म्हणटा. कित्याक जेजू क्रिस्ताची हर एक शिकवण तांणी आयकल्या आनी ताचे वयर तांकां कितेंय डाऊट आसा जाल्यार शीस लोक इतलो येवन जेजूची शिकवण आयकून वेतालो पूण थोडे फावटी लोकांक समजनासतना फाटीं गेल्लो आसा. थोडे फावटी लोक समजून फाटीं गेल्लो आसा. पूण त्या दाळा एक चुरी शिसामध्ये तांकां डाऊट येतालो जाल्यार जेजू कडेन ते क्लियर करताले. तांकां ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हणून समजना म्हणून सांगिल्लें. साबार फावटींचें निदर्शन आमी अवांजेलांत आमी वाचता. त्या खातीर आमकां त्या दाळा आमकां देवाचें उतर समजना, उतराची समजणी आमकां ना. कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतरच आमकां उजवाड.
आमच्या जिवितांत कितेंय काळोख आसूंक पुरो, जावं पुरो आमच्या कुटुंबा जिवीत, जावं पुरो म्हणजे आमच्या पर्सनल संगती विशयांत, जावं पुरो आमकां मोग मेळूना, जावं पुरो आमकां एका टायमार मोग मेळ्ळो ताचे उपरांत तो मोग मेळनासतना आमी देस्पर जाल्यां. हे सगळ्याक आमकां उजवाड आमच्या जिवितांत येनासतना आमी हाचे तावन भायर येवंक जायना. त्या खातीर आमी देवाचें उतर सत, देवाचें उतर आमकां उजवाड जावन आसा. हांव केदाळा सत आनी उजवाडांत हांव चलतां, केदाळा म्हाका म्हज्या जिवितांत भरपूर देवाचे आशिर्वाद हांव अनुभव करचो मनीस जावन आसा. त्या खातीर देव म्हळ्यार उजवाड, ताचे थंय काळोखच ना म्हणटा. ताचे थंय काळोख आसूंक सादच ना म्हणटा. तरी हांव म्हजे हर एका वेळार हांव कोणी जावं पुरो एक बरो बरोवपी वा बरो उलोवपी, जावं पुरो एक व्हडलो रिलिजियस लिडर वा जावं पुरो आनी कितेंय ताणें सांगल्या प्रमाणे हांव आयकोन ब्लायंडली म्हळ्यार हांव कितेंच त्या उतरांचो तर्जुमो देवाच्या उतरा प्रमाणे हांव करिनासतना हांव पातयेवन हांव ताचे प्रमाणे जियेतां जाल्यार हांव खंडीत देवाचो उजवाड म्हज्या जिवितांत हांव अनुभव करूंक शकना. त्या खातीर हर एक पावटी, हर एका संगतीक ह्या देवाच्या बसवण्यांचेर हांव ह्या देवाच्या उतरांचेर हे उजवाड म्हणल्या ह्या पवित्र पुस्तकाचेर हांव म्हजें जिवीत हातूंत सोदतां जाल्यार हांव खंडीत जावन एक सक्सेसफूल मनीस जाता. हांव एक जैतवंत मनीस जाता. हर एका वाटेनी हांव एक बऱ्या जिविताचो, एक देवान दिल्ल्या जिविताचो, उजवाडाचे जिविताचो हांव एक मनीस जाता. त्या खातीर हांगा म्हणटा ताचे थंय काळोखच ना म्हणटा. देवा सवे आमी एकवटांत आसाव म्हूण सांगून आमी काळोखान चलतां जाल्यार पळया, आमी मस्तू जाण आसा, मस्तू जण आमी रिलिजियस लिडरांक आमी फॉलो करता, आनी थोडे फावटी आमी फिल्म इंडस्ट्रीच्या मनशांक फॉलो करता, थोडे फावटी आमी संवसारांत व्हडलो दान धर्म करच्या मनशाक फॉलो करता, वा ताच्या ग्रेस्तकायेक पळोवन आमी ताका फॉलो करता, वा संवसारांत बरें नांव आसा म्हणल्या मनशाक आमी फॉलो करता. हांगा आमी तशें करता जाल्यार खंडीत आमची जिवीत आमी काळोखांत आमी व्हरनासाव. त्या खातीर हांगा देवा सवे आमी एकवटांत आसाव जाल्यार आमी देवा सवे आमी आसाव, एकवटांत आसाव म्हूण सांगून आमी काळोखांत चलता जाल्यार आमकां हर एक पळोवंक आमच्या जिवितांत, आमच्या दोळ्यांक, आमच्या कानांक आमकां हर एक भारी बरें दिसता. संवसाराची ग्रेस्काय, संवसाराचे कलरफुल लाईफ, संवसारांत बरें एक नडते बरी दाखोवचे मनीस, हर एक आमकां आमच्या जिवितांत बरें दिसता. पूण आमकां तांचे फाटलें जिवीत वा ताचें आनी एक जिवीत तो जावं पुरो, कित्याक म्हळ्यार संवसारांत आतां मस्तू मनीस आमी एक बरें जिवीत जियेता म्हणून जावं सांगतात, हांव देवाच्या उतरांत जियेता म्हणून सांगतात, पूण ताका आमी करेक्ट आमी ऑब्जर्व करूंक गेल्यार ताचें जिवीत तो खंडीत जावन संपूर्ण रितीचें जिवीत तो अनुभव करना सागे म्हणून आमी व्हरून पळोवची मस्त गरज आसा. त्या खातीर हांगा म्हणटा देवा सवे आमी एकवटांत आसाव म्हूण सांगून, पळय हांगा म्हूण सांगून आमी काळोखांत चलता जाल्यार आमी फटकिरी म्हणटा. म्हजें जिवीत हांव लोकां मुखार एक दाखयतां आनी म्हजें जिवीत हांव दुसऱ्यांत म्हजें चिंतप टोटली करप्ट चिंतप. हांव दुसऱ्यांक कशें आड घालचें,
वा दुसऱ्यांक कशें हांवें लुकसाण करचें वा दुसऱ्यांक म्हजें नांव बरें येवच्या खातीर हांव ताचें जिवीत पाड करूंक सकसो मनीस जाला जाल्यार हांव काळोखांत संपूर्ण रितीन काळोखांत आसा म्हणून अर्थ म्हजे थंय पवित्रत्व काम करना म्हणून अर्थ आणि हांव म्हाकाच फटयता हांव फटकिरी हांगा म्हणटा न्ही काळोखांत चलता जाल्यार आमी फटकिरी म्हणटा काळोखांत चलोवन उजवाडाचें एक्टिंग करचें जाल्यार ते आमकां आमचो देव ताका मानवना कित्याक म्हळ्यार देव आमचे भितरलें सैम पळयता भायलें सैम तुजें कितेंच देव पळयना देवाक ते गरजच ना कित्याक म्हळ्यार हे अविनाशी कितें आसा ते मात्र देवाक जायचे विनाशी आसा ते देवाक गरज ना त्या खातीर आमी अविनाशी देवाची भुरगीं जावन जियोवच्या खातीर हांवें उजवाडाचें जिवीत हांवें जियेचें कित्याक आमी सता प्रमाणे जियेना म्हणटा पळय हांव फडकेरी टायपार हांव जियेता काळोखान जियेता जाल्यार हांव एक फडकेरो आनी सता प्रमाणे हांव जियेना हांगा क्लियर म्हणटा हांवें भायल्या देखीक हांवें दाखोवचें हाचे खातीर म्हणजे थंय देवाची कार्यां जायनात देवान जावं पुरो एका टायमार तो तुका अधिकार दिला तूं एक पटीन तूं देवाच्या उतरांत आयलोय घट जालोय ती रसान जोडली पूण तूं फाटीं त्या पयलींच्या वातावरणाक वचोन तूं देवाचे दोन टायपाचे जिबी जियेताय एक बरें देवाक मानवचें आनी एक काळोखाचे म्हणजे एकसुरपणाचे वा म्हणजे आनी कितें सोडवण मेळनातले परी जियोचे आनी हांव एक भितरल्या भितर एक म्हजें जिवीत पाड जावन आसा म्हणून हांव म्हाका कळीत आसा पूण हांव सांगता मुखार हांव कालें हांव आशिर्वादीत म्हजें जिवीत दोन टायपाचें चलता जाल्यार खंडीत जावन ह्या जिविताक देव मानवना त्या खातीर हांगा मुखलें आमकां 7th वर्स सांगता पूण देव उजवाडांत आसले बरी आमी उजवाडांत जियेता जाल्यार पळय हांगा क्लियर आसा पूण देव उजवाडांत आसले बरी आमी उजवाडांत जियेता जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसाव म्हणून जालें म्हणटा हांगा म्हजें जिवीत उजवाडाचें ना आनी हांव तिशिनी आसा इशिनी आसा हांव दोन टायपाचें जिवीत जियेता हाचे वरवीं म्हजे थंय उजवाड ना आनी हांव चिंतता हांव एक देवाक मानवल्लो मनीस आनी हांव उजवाडांत आसा म्हणले बरी हांव चिंतता त्या खातीर दोन टायपाच्या म्हज्या मती वरवीं हांव म्हजें आसलें उजवाडाचें जिवीत म्हाका देवान दिल्लें म्हज्या आशिर्वादाचें जिवीत हांव वगडावंक पावता त्या खातीर हांव एकामेकाच्या एकवटांत हांव आसोंक साधना म्हणटा एकामेकाचें म्हळ्यार म्हज्या कुटुंबाचें जिवीत कशें आसा हांव एक कुटुंबांत म्हज्या भुरग्यां बाळांतय म्हज्या बायलेतय म्हज्या घोवातय म्हज्या आवय बापायतय म्हज्या भाव भयणीतय म्हजें जिवीत कशें आसा आनी म्हज्या शेजारांतय आनी म्हाका मेळच्या मनशांतय म्हजें जिवीत कशें आसा स्वार्थाचें आसा गी वा म्हाका म्हज्या फायद्याक करचें तसलें आसा गी वा म्हजे थंय उजवाड आसलो हांव तो देवाचो उजवाड हांव अनुभव करता जाल्यार तो उजवाड हांव हेरांक वांटचे तसलो मनीस जावन आसा गी पळया तुमी आमी केदाळा आमी उजवाडाक येता आमच्या जिवितांत आमी कितेंय केलां जावं पुरो आमच्या जिवितांत काळोख आसलो जावं पुरो तो काळोख थंय रावोंक सादच ना
कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर जावन आसा तें हर एक उतर तें उजवाड दिवचें जावन आसा. आमी पळोवंक गेल्यार होरेताक मेळोवंक येवची बूद नासली आनी बूद आसली ती देडयो आसल्यो थंय. बूद नासल्या देडयांनी तांणी कितेंच गण्य करिनासतना तांणी सिच्युएशना प्रमाणे जियेली आनी होरेत येताना हांचे कडेन तेल ना आपलो दिवो पेटोवच्या खातीर. बुदवंतांनी तेल तांचे संगता आसल्यान तांणी त्यो उजवाड तांणी तो पेटोवंक जालो आनी होरेताक मेळोवंक जालो. आज आमकां तोच उजवाड मुजे भितर आनी तुमचे भितर वो उजवाड आसा गी म्हणून आमी रिकन्फर्म करीचे. त्या खातीर आमचे थंय आमी केदाळय सदांच आमचे थंय तेल आसले मनीस जायचे. आमचो दिवो हर एक वेळार पेटोवन उरसो तसलो जायचे. त्या खातीर देवान आमकां ससनाच्या ससनाक जियेवचो तसलो आमकां मनीस जावन ह्या संवसाराक जिवीत दिलां जाल्यार देवान ताचे भुरगीं करून आमकां ह्या उजवाडाची भुरगीं करून संवसारांत जियोंक दिलां जाल्यार तें आमी अणभव करीचे जाल्यार आमी केदाळय देवाच्या संगातपणांत जिजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी आसल्यार मात्र आमचे थंय तें कार्य जावंक साद आसा आनी आमी एक उजवाडाची भुरगीं जावन आमी ह्या संवसारांत जियोंक जाता. कित्याक म्हळ्यार आमी काळोखाची कार्य करता जाल्यार आमी कोणायकय दिसना वा कोणी आमकां पळयना म्हजे पर्सनल लायफ असो आसा म्हणून हांव म्हजें आदलें हांव कंटिन्यू करता जाल्यार हांव साद ना. हांव एक देवाक मानवनचो उजवाड म्हजे थंय तो पेटोवन आसा म्हणलो तो हांव संदेश तो दिवंक साद ना. त्या खातीर आमी एक उजवाडाचो मनीस जावन ह्या संवसारांत जियोवन म्हजें जिवीत हांवें हेरांच्या जिवितांत उजवाड हाडचे तसली कार्य हांवें करीचे म्हणून देव आमकां स्पश्ट सांगता आमकां. त्या खातीर आमी परतेक आमी एफिशियन्स 1 या पळया देव आमकां 1 3 आमी वाचया परतेक. हरसिल्लो जावन देव ओके आमच्या वाचा. सोम्या हरसिल्लो जावन देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्ता सोम्या आमकां आसा त्या एकवटान सर्गींची सर आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यान. पळय आमकां कितलें बरें उतर आमकां देव हरसिल्लो. त्या खातीर आमी पयलें आमी थँक्स म्हणचे. आमी परच्या टिचिंगांत म्हाका रेवलेशन आयिल्लें देव हरसिल्लो जावं. हांव केदाळ देवाक पयलेंच हांव देवाक वर्णिता. देवाक म्हजो रोल मॉडेल जिजू क्रिस्ताक हांव म्हजो रोल मॉडेल काण घेता. जिजू क्रिस्तच म्हजें सर्वस्व. ताचे तावन म्हाका जिवीत मेळ्ळां. ताचे तावन म्हाका हांव ह्या संवसाराक आयलां आनी म्हजे खातीर ताणें ताचें जिवीत ताचें जीव म्हजे खातीर ताणें अर्पिलो आनी ताचे वरवीं ताच्या रक्ता वरवीं म्हाका हर एक म्हज्या एवेक देवान आशिर्वाद दिल्लो. तो आदाम आनी एवेच्या अविधेय प्रमाणे वरवीं तो आशिर्वाद जियोंक तांकां फावो जावना. आतां म्हाका जिजू क्रिस्तान ताणें बटयल्ल्या सॅक्रिफिसा वरवीं
ताच्या रक्ता वरवीं म्हाका आतां एक हांव आशिर्वाद जोडसो मनीस म्हाका जावन ताणें ताच्या एकवटांत दवरला म्हणटा हें उतार आमकां. त्या खातीर हर एक आशिर्वाद म्हजे थंय आसा आनी जिजून तें कन्फर्म करून पवित्रत्म्याद्वारे त्याने आमकां तें कन्फर्मेशन दिलां ताचें. सो ताचे समोर आमी बागेवंत आनी कथावेन जावच्या संवसाराच्या स्थापने आदींच क्रिस्त थंय ताणें आमकां विंचल्यात. त्या खातीरच जेजू क्रिस्तान आमकां ताचे वरवीं मात्र हांव देवाक मानवंक जाता शिवाय म्हज्या एबिलिटीन म्हज्या केल्ल्या कार्या वरवीं हांवें केदाळाय देवाक मानवंक सादच ना. त्या खातीर हांवें कोणायके रोल मॉडेल जावन हांवें दुसऱ्यांक काण घेवंक नजो. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. त्या खातीर आमी हांगा सिक्स्थ कितें म्हणटा पळय सिक्स्था उपरांत सिक्स्थ आपल्या मोगाच्या पुतांतय ताणें आमकां लाभशें केल्ल्या कृपे देण्याचे महिमेक स्तुती जावची म्हूण ताचें योजन. क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमच्या पातकांचें आमकां मोगसाण मेळ्ळां. आमकां सोडवण लाभल्या. ह्या इतल्या उदंड मापान आमचे वयर वतल्या ती कृपा कितली वर्ती म्हूण हांव सांगू. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. पळय हांगा देवाचें उतर आमकां कितें आपल्या मोगाच्या पुता थंय ताणें आमकां लाभाशें केल्ल्या कुरपे देण्याचे महिमेक स्तुती जावची म्हणून ताचें योजन. पळय आमी कितेंय करूं ना. कृपा म्हळ्यार ग्रेस. ग्रेस आमी केल्ल्या कामा वयर आमकां लाभोवना. आमकां संवसाराच्या स्थापने आदींच ताच्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत ताणें आमकां ताची भुरगीं करून कान गेल्ल्याक ताणें आमकां ताच्या पुता मारिफातच ताची कृपा आमकां दिल्या. हांव फावो आसा म्हणल्याक न्हय. कृपा म्हळ्यार हांव फावो न्हय तरी ताची सकत सामर्थी म्हजे तर्फेन उपयोग करचो अधिकार. पळय आमकां अधिकार जेजू क्रिस्त मारिफात ताणें आमकां पाटी लाबोवन दिला. आमी एकपटी आमी ताची कृपा होगडायल्ले मनीस जाल्ल्यान जेजू क्रिस्त मारिफात ताणें आमकां ताच्या रक्ता वरवीं ताच्या मरणा वरवीं आमकां पातकाचें बोगसाणें मेळ्ळां म्हणटा. आमकां पातकाचें हांगा व्हेरी इम्पॉर्टंट कालें म्हळ्यार आमकां केदाळा पातकाचें बोगसाणें मेळ्ळां म्हणून हांव पातयेतां. जेजू क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं म्हाका पातकाचें बोगसाणें मेळ्ळां म्हणून हांव तें मानून घेतां जाल्यार मात्र आमकां सोडवण लाभता. त्या खातीर जेजून कितें केलां म्हणून हांवें समजून कान घेचें. हांव आतांय मागतां जाल्यार जेजू म्हजीं पातकां बोगसी तूं म्हणून हांव मागतां जाल्यार म्हजें मागणेंच देवाच्या उतरा प्रमाणे नासतना हांव देवान दिल्ली ती जेजू क्रिस्ता मारिफात ती कृपा हांव अनुभव करूंक शकना. आनी ती सोडवणूच हांव अनुभव करूंक शकना म्हणटा. त्या खातीर म्हजे थंय हांव हर एका सिच्युएशनांत म्हाका दोळ्यांक दिसच्या वा कानाक आयकोवच्या संवसाराच्या समस्यांक म्हजें गमन दिवन म्हजें समाधान हांव वगडायतां. म्हजी शांती हांव वगडायतां आनी हांव एक धैर्य नातलो म्हळ्यार हांव एक भियावन म्हजें जिवीत हांव पाड करनासा. म्हज्या जिवितांत धैर्य ना म्हाका. त्या खातीर म्हज्या जिवितांत हांव काळोखांत चलतां. हांवें चिंतिचें म्हाका जेजू क्रिस्ताक हांव सत मानले वरवीं ताणें केल्ल्या कार्या वरवीं म्हाका म्हज्या पातकाचें बोगसाणें मेळ्ळां. हाचे वरवीं म्हाका सोडवण लाभल्या म्हणून हांवें
केदाळा हांव म्हज्या तिरसाणेन हांव मानून घेता. केदाळा मात्र हांव एक देवाक मानवल्लो उजवाडाचो भुरगो जावंक चलता. कित्याक म्हळ्यार म्हाका तें बेजीकच गुर्तूना जाल्यार हांव म्हजें जिवीत आतां हांव दुसऱ्या मनशा वयर हांव डिपेंडन्सी जाता. देवान म्हाका भुरगो करून स्विकार केला जाल्यार हांवें दुसऱ्या वयर कित्याक डिपेंड जायचें? म्हाका देवाचें डायरेक्ट एक्सेस आसा जाल्यार देवाचें उतर म्हजे सगळें आसा. देवाचें उतर हर एक म्हाका हांव ताच्या सांगातपणांत उजवाडांत जियेता जाल्यार तरी म्हाका डिपेंडन्सी कित्याक? म्हजी डिपेंडन्सी हांवें एकच जायचे म्हजो सोमी जेजू क्रिस्त. हांव ताचे वयर मात्र डिपेंड. हांव हेरां कडेन कितेंच डिपेंड जायनातलो मनीस जावन आसा म्हणून हांवें म्हाकाच त्या सिच्युएशनांतल्यान भायर हाडूंक जाता. कोणी चिंचे नाका म्हाका कावन्सिलींग करचें, म्हाका आनी कितेंय करचें, म्हाका आनी कालय जायचें. तांणी कावन्सिलींग करून तूं देवाच्या उतरान नातलें तूं आयकताय जाल्यार तुजें थंय आनीक भिरांत हाडयतात ते. देवाचें उतर हांगा आमकां क्लियर सांगता. म्हजे हर एक हांव म्हज्या पातकाच्या बक्षाने म्हाका मेळ्ळा त्या वरवीं हांव जेजू क्रिस्तान दिल्ली सोडवण हांव अनुभव करता. हांगा सोडवण लाभल्या म्हणटा. पूण हांव आतांय सोडवण लाभनातल्या मनशा बरी म्हाका सोडवण लाभय म्हणून हांव म्हणटा आनी म्हाका कृपा दी म्हणून हांव मागता जाल्यार म्हजें मागणें देवाच्या उतरा प्रमाणे आसा गी. हाचे वरवीं म्हजें मागणें देवाच्या उतरा प्रमाणे नातल्यान त्या खातीर हांव तें देवान दिल्लें जिवीत देवाचो भुरगो जावन हांव ह्या संवसारांत जियोंक असाध्य जाता. त्या खातीर आमी समजाचें हांव आतांय काळोखांत आसा. हांवें देवान म्हाका जेजू क्रिस्ता मार्फत कितें केलां तें हांवें मानून घेवंक आसा आनी तें हांवें सतमानूंक आसा आनी हाचे वरवीं हांव एक सोडवण लाभिल्लो भुरगो जाला म्हणून हांवें म्हाकाच खात्री काण घेवंक आसा. हाचे वरवीं म्हाका ह्या इतल्या उदंड मापान आमचे वयर वतल्या ती कृपा कितली वर्ती म्हणून हांव सांगो म्हणटा. हांगा सांग पावलो म्हणटा आमकां ताची कृपा आमकां उदंड मापान ती अनइंटरप्टेबल म्हणटा आमी. म्हळ्यार कितेंच अडकळ नातलें कृपा आमकां ती वळोनूच आसा. पूण केदाळा हांव जेजू क्रिस्तान कितें केलां हांव केदाळा सतमानता. केदाळा ती कृपा हांव ती अनुभव करूंक सोदतां. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. मुखले वर्स पळया सिस्टर. आपले सगळे जाणवायन आनी बुदवंतकायन क्रिस्तातें जारी करूंक सुरवेर तावन केल्ले ते येवजणेचो गूट ताणें आमकां आतां कळीत केला. वाचा सिस्टर मुखार. निर्मिल्लो काळ येतेच सगळी सृश्टी सर्गा वयल्यो आनी भुमी वयल्यो सर वस्तू क्रिस्तातें एकवटाक हाडचो हीच ताची येवजण. पळय हांगा देवाचें उतर आमकां स्पश्ट आसा. आपले सगळे जाणवायेन आनी बुदवंतकायेन क्रिस्ता थंय जारी करूंक सुरवेर तावन केल्ले ते येवजणेचो गूट ताणें आमकां कळीत केला. आमकां हर एक क्रिस्ताच्या शिकोवणेन जावं दी प्रवादी मार्फत जावं दी. आतां पळया आमकां जेजू क्रिस्ताची येवची ती सावळी म्हळ्यार नव्या सल्ल्याची नव्या जेजू क्रिस्त आयिल्ल्या उपरांत आनी तो आमचे खातीर क्रुसार मरून ताणें आमचे खातीर ताची बली पेटोवन ताच्या रक्ता वरवीं आमकां नितळ करून तो आमकां आनी एक ससनाचें जिवीत आमकां संपूर्णाचें जिवीत ताच्या जिवंतपणा वरवीं आमकां मेळिल्ल्यान तें जिवीत आमकां
ह्या संवसारांत अनुभव करूंक हांव केदाळा क्रिस्ताक वळखता हाचे वरवीं हो एक गूट ताणें आमकां आतां कळीत केला. क्रिस्ता मारिफात पवित्रत्म्याद्वारे ताणें आमकां ताच्या येवजणेचो गूट ताणें आमकां कळीत केला. त्या खातीर निर्मिल्लो काळ येतस सगळी सृश्टी सर्गा वयल्यो आनी भुमी वयल्यो सर्व वस्तू क्रिस्त थंय एकवटाक हाडच्यो हीच ती ताचे येवजण. हे बापाचे येवजण. ह्या बापाच्या येवजणाक आमी साकार आमी क्रिस्ताक वळखून ताचे जिवीत ताचे रोल मॉडेल तो आमकां एक क्रिस्त ताका हांवें पळयचें. हांवें हेरांक पळोवन न्हय क्रिस्ताक पळोवन म्हजें जिवीत हांव बदलितां जाल्यार हांव खंडीत एक सक्सेसफुल देवाच्या राजांत सक्सेसफुल आनी विक्टोरियस पर्सन जावन हांव एक जिवीत जियोंक ह्या संवसारांत सुरू करता. त्या खातीर आमी क्रिस्ताक पळयचे, आमी दुसऱ्यांक न्हय. आमचे जिवीत कोणी जावंक पुरो तो प्रिचर आनी कोण जावंक पुरो आमी आनी कोण आमचे रिलिजियस लिडर वा तांणी कितें सांगलां आमी आयकून आमचे जिवीत करीत ते देवाच्या उतरा प्रमाणे आसा जाल्यार आमी आपणायचे, संतोषान आमी आपणायचे. आमचे जिवीत बदलूंक हो एक मनीस उजवाडाचो म्हज्या जिवितांत हो मनीस आयलो हाचे वरवीं म्हाका देवाचो उजवाड जेजू क्रिस्ताचो उजवाड हांव बगूंक शकलो देखूंक शकलो म्हणलें एक म्हज्या मतींत हांवें चिंतप आटयचे आनी देवाक हांव सदांच रुनी जायचे. त्या खातीर वावुराडी थोडेच आसात पूण पीक टेस्ट आसा म्हणटा जेजू. वावुराडी थोडेच आसात. त्या खातीर आमी हर एकल्यांनी वावुराडी जायचे. पूण आमी वावुराडी जायचे जाल्यार हांवें जेजू क्रिस्ताचो तो उजवाड हांवें म्हज्या जिवितांत भरपूर रितीन हांवें अनुभव करीचे. त्या दाळा मात्र हांव एक ताच्या शेतांत एक बरो वावुराडी जावन हांव ताचे जिविताचे उतर वमचो मनीस जाता आनी हाचे वरवीं देवाचें राज प्रगट जावन ह्या संवसारांत हर एक म्हजें आनी हेरांचें जिवीत जेजू क्रिस्ताच्या त्या कृपेच्या जिवनांत जिवीत ताणें भरपूर रितीन आमचे थंय वचच्या त्या कृपेचें देणें आमच्या जिवितांत हांव अनुभव करचो मनीस जावंक जाता. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. कोणागे कांय सांगूंक आसा गी? Praise God. कोणागे कांय ऍड करूंक आसा गी? उलोवंक आसा गी? ओके, तर कोणी कांय ना जाल्यार आमी अर्घां मागणें म्हणया. मोगाळा बापा, अर्घां तुका दिता बापा. बापा तुवें आमकां तुज्या पवित्रत्म्याद्वारे सबार सदां तुवें आमकां उगडापी केली बापा. कित्याक आमी ह्या संवसारांत आयल्या आनी देवाचे कितें मांडावळ आमच्या जिवितांत ताचो ताची खुशी आनी ताची अपेक्षा कितें जावन आसा म्हणून आमकां तुवें आयच्या ह्या सेशनांत कळीत केलें बापा. बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. संवसारांत सबार जण तुजें उतर सताचें उतर प्रगट करन आसात बापा. तांचे वयर तुजें भरपूर आशिर्वाद आनी तुजें संपूर्णाचें प्रोटेक्शन तुवें दिल्ल्या खातीर आनी दिवच्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा तुवें तुज्या पुता मारिफात तुजें तें मिसांव ह्या संवसारांत तुवें तें आराम केलें आनी आमकां तें मिसांव जिजून
ते आमकां दिल्ल्याक तुका अर्गां दिता आनी त्या मिसामा वरवीं साबार जाणांचो जिवीत खाळोकाचें जिवीत उजवाडांत बदल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा हे मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आनी पवित्रत्मेच्या मजतीन आमेन आमेन Amen. आमेन Amen. Amen. Thank प्रेज you, गॉड brother. Praise थँक यू God. सिस्टर थँक यू जॉईन जाल्ल्यांक खरी एकल्यांक Thank you all. आमची रिट्रीट परवां शुक्रारा एका दिसाची रितीर आसा सकाळीं 9:30 5 दिसांची रितीर आसा 25th न्हू 29 म्हणसर आसतली नेक्स्ट मंथाक मेच्या ब्रदर जॉन्सन येतलो त्या खातीर तुमी आतांच रिजर्वेशन करा त्या 25th न्हू 29th रितीरेक ऑलरेडी सिस्टम तुमकां हर एकल्यांक ग्रुपान मेसेज शेअर केल्या त्या खातीर तुमी येया हेरांक यापोन हाडा हर एकलय देवाच्या उजवाडांत जियोवची भुरगीं जावन आमी संवसारांत एक जैतवंत जिवीत जियेया प्रेज